हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे? आहे ना बरी सगळी. आम्ही आहे सगळी बरी. खूप दिवसाला ब्रेक गेलो. ब्रेक म्हणल्यार कितें जातालें मॉर्निंग 8 घरा बट मम्मी जरी मातशी कामां वयता सगळ्यांक कामां आपयता सो मॉर्निंग ती कामां वयताय आणि इवनिंग मागीर आमी रिट्रीटा वयताय न्हू. सो रिट्रीटा वयता तेन्ना कांय शूट करून जालें आनी मॉर्निंग बाबा बोगले म्हाका कांय शूट करूं मेळना आसलोलें. तो उठल्या उपरांत तेज्या फाटल्यान असो जाय न्हू सगल्यो तें कोर हें कोर तें जायना शूट करपाक. सो आयज लास्ट डे रिट्रीटाचो बट आयज आमी ते कामां गेलो आहा बट बाबा न्हिदलोलो आहा अजून उठोना. सो तेका लागोन म्हणलें आतां व्लॉग करुया. तुमी म्हणटली कितले दीस जाले व्लॉग कित्याक करूना. कितें जालें असो जातलो तुमकां बी आनी कांय घालूना आसलोलो. आनी म्हाका लास्ट व्लॉगाचेर एक कमेंट्स येयलोले की ते आवाज इतलो स्लो कित्याक काय मायक्रोफोन हें मायक आहा म्हाकोडें हें कोत न्हू व्लॉग करतना केन्ना उगडास येयना आसलोलो घालपाक. जेन्ना ग्लॅम गर्ल चॅनलाचो व्लॉग करतालें तेन्नाच म्हाका उगडास येतालो घालपाक तेन्नाच घालतालें. आनी पयर आनी गायलोलो आनी व्हिडिओ शूट बी केला आनी ऑन करूं विसरलें. आयज सारको ऑन केला पयलीं आनी स्टार्ट केला. आतां तोंड बी धुयला आनी तो न्हिदलोलो आहा तेका हाडला सोफार घायल. सो तेका सोफार घायला तो रडटा डॅडी तेका डॅडी जाल्यार रातचो उठोन तेका रडटा तेका कोण दितालें हांव 2 दीस जाल्यार रातचो रडल्यार मागीर तेका हर्ट कोत्ता दिवपा. हर्ट कोत्ता तेका दिवपा तेका तेगे चुबय सगळे चोर सारके संवय जालो आहा. मागीर थिंगा गेल्या उपरांत प्रोब्लेम जाला. पयर आमी थिंगा गेल्लोलीं रिट्रीटा फर्स्ट दिसा रिट्रीटा गेलोलीं हांवें सांगलें बाबा ना येयल न्हू सम 3 days आमी डॅडा हावज रावया कित्याक लागीं पडटलें आमकां. 3 days रातचें चड पयस साकून येवपाक कशें विना भाशेन नो नो आय एम नॉट कमिंग डॅडा हावज म्हणटा पापा हावज ओन्ली पापा हावज. तेका लागोन तुका रडो लागलो डॅडा हावज कसो करचें न्हू म्हणोन. मागीर तेका मागीर हिंगा हाडलो मागीर व्हिडिओ कॉलार सांगलें थिंगा कित्याक वचोनाय कितल्या पयस ट्रॅवल कित्याक कोत्ताय लायफी म्हणोन आयज तूंच चेड्याकोन विचार म्हणलें तुगेलो चड दीस म्हणलें बाबाक बाबा डॅडा हावज या मरे म्हणलें नो डॅडा हावज नॉट गोयींग कोलू हावज म्हणटा. म्हळ्यार कितें जाता थिंगा भुरगीं म्हळ्यार सगळीं धाकटे आहाय म्हळ्यार तेंका सगळें कळटा न्हू एनवायरमेंट कळटा कितें सगळें कळटा. तेका लागोन तेका थिंगा वोसोंक सोदिना बट आतां येयले उपरांत आमकां वोसोंकूच जाय न्हू तेका लागोन. नाल्यार मातसो डॅडीक मातसो पयस दवरता आयकोता. आनी आयज ब्रेकफास्ट आहा आतां उठोन कणगां घायल्या उकडोवपाक. तिका हात केल्या कणगां 9 दीस जालो हाडलो सुट्टाय न्हू ती मागीर पिड्यार जाताय ती सो कणगां घायल्या उकडून. सो आयज हांव मॉर्निंग हाफ तुमचे वांगडा शेअर करतलें आनी तुमकां कळ्ळें आसतलें बाबाक चोय तेगे सोफार गायलो आहा न्हू हांवें सोफार तेका लागोन चिंतलें म्हणल्यार चोय सोफार गायलो तिका जावंक ना फास्ट कोता घानी कणगां हाडटलें आनी आयज सकाळ फुडें व्लॉग स्टार्ट केलो कॉलेज करून ब्लॉगींग बेग चड जालें म्हाका आनी म्हाका न्हू मातशें पारूय हाडूंक वचोंक जाय. मातशें पार म्हणल्यार बाबागे म्हागेलें कितें रेसिपी काय शूट कितें जाता रेसिपी बी आहलोल्यो न्हू शूट केलेल्यो बी जाल्यार ब्लॉग ना जाल्यार रेसिपी अपलोड कोत्तालें. रेसिपी शूट केलेल्यो आहल्यार बऱ्या पडटालें. रेसिपी कांय ना शूट केल्यो न्हू तेका लागोन सो आयज चोयतलें कितें हाडटलें वोसोन आनी मागीर करतलें. ओके आनी आतां मातशें चोयता बसता मागीर मेळटा तुमकां. मागीर कणगां उडकवलीं आतां हांव कणगां एन्जॉय करता आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके पेर काडून हाडले भायलें चोरूस काडले उकोडटा चोरूस. अच्छा म्हाजो कुकू बॉय गूड मॉर्निंग. आयज मामा किचनान ना न्हू तेका लागोन तो बी किचनान येता सो आतां उठोलो तो तेका सांगलें थिंगा बस म्हणलें पीठ कालयता वचय. पीठ कालयलां आनी दिलें तेका बस म्हणलें थिंगा चोरूस कोता पनीर भुर्जी कोता. तुमकां खबर आहा न्हू पनीर भुर्जी म्हागे फेवरेट प्लस पनीर म्हणल्यार म्हागे फेवरेट न्हू सो तें कोतलें पनीर चोरूस कोता आनी शीत कोडी आहा आलची आनी शीत उकडें शीत ओके तें घेवन रांदपा भायर त्रास जाताय. ओके मागीर मेळटा तुमकां.
फास्ट फास्ट कोता सगळ्यान मागीर दाखयता कितें केलें तें धांवन येता अशी तेन्ना मातशें त्रास जाता हें करपाक सो आतां बेगीन बेगीन कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके तितून वावपा दवरला सो जालें मागेलें तितलेंच वावपा उरला पनीर केला सॉसेजीस केल्या आणि जस्ट थोडे सॉसेजीस फ्राय केल्या सगळे जाले फास्ट फास्ट जाले मामी येयले ते एग जाले 12 कॉमेस केलो न्हू मोदे बाबाचो मोदे जायना न्हू कांसार जावन येयले आतां सो दाखयता तुमकां हे सॉसेजीस केले भुर्जी पोळी आहा कालची पोळी आहा न्हू ती पुरो पप्पा मातसो येयलो धांवन काटा मागीर मेळटा जालें मागेलें सगळें करून मम्मी येयली न्हू मम्मी लागली शीत आपूण वावता तूं वचून तेजी बरोबर येयलें आनी कुछ ना तूं गोरमी जाता सारकी जायन सोसू एसी लायला ना मातशें पोसलें एक जाल्ला 12:30 जालें एक जाली मागीर उडयता रितीर कॉमेस जाता न्हू मागीर रितीरा बसता मागीर रितीरा बसलें म्हण सामकें 8:30 आमी काबार जाता थिंग बसता आयज वचपा न्हय मोबायलारूच चोयतलें आयज ओके तुमकां मागीर मेळटा जेत तेन्ना दाखयता मागीर